आपण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकर आड घाल्ले शैक्षणिक पात्रतेच्या केशीन सरकारान जाप दिवंक सप्तकाचो वेळ मागला। फोंड्या जेएमएफसी कोर्टान ही सुनावणी जाली। सरकारान खासा सरकारी वकील नेमपाकय वेळ मागला। दखलपात्र गुन्यांव आसूनय पुलिसांनी एफआयआर रजिस्टर केल्लो ना म्हूण आम आदमी पार्टी कोर्टान गेल्या। केशीचेर सुनावणी 27 ऑगस्टाक जातली। The matter was fixed for the appearance of the respondents, that is the police inspector and the superintendent of police. So they have sought time today. APP Samant appeared and they sought time, 1 week's time they sought, and he have also submitted before the court that they are appointing a special PP in this case. So now the matter is fixed on 27th of August. So complaint discloses cognizable offence. So as per law, when the complaint discloses cognizable offence, police has to register a FIR. So now since this is a politically influential case and Mr. Dhawlikar is in the ruling party, the police are taking back step. केस आम आदमी पार्टीच्या व्हॉलंटियर्सान घाला सामको सिग्निफिकंट आसा कित्याक इट इज टेस्टिंग द प्रिमाइस ऑन वीच एफिडेविट्स आर टेकन बाय पोटेंशियल कॅन्डिडेट्स इन इलेक्शन्स। त्या एफिडेविटाचेर ते कितें बरोवन सुटूंक शकता काय त्या एफिडेविटीचेर घाला ताचेर कितें वालोर आसा। सध्याचो प्रधानमंत्री फक्त भाषणां दिता, पूण सर्गेस्त प्रधानमंत्री राजीव गांधीन देशाच्या उदरगतीचे सपन पळोवन ते दिशेन काम केलें। राजीव गांधीच्या वावराक लागून आज देश इतलो फुडें सरला म्हूण काँग्रेसचे फुडारी उलयले। सर्गेस्त प्रधानमंत्री राजीव गांधीच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपूंक प्रदेश काँग्रेसीन पणजे, मडगांव आनी फोंड्याक कार्यावळी केल्यो। ताचें स्वप्न जें आशिल्लें आयज सांगपाक खूब आनंद आनी खूश जाता। आयज आमच्या देशाक आख्या जगात is one of the most powerful nation in the world. आता प्रधानमंत्री हिंग वयता सगळी वली खबर सांगता, पूण महत्वाचें आनी सत म्हणजे राजीव गांधी was a visionary, was a missionary, was a doer. He not only gave speeches, he acted. आणि ताका लागून आयज आमचो देश बरो फुडें पावलो। म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक सुद्दां तेंचे खुबशे रणनीती आसा, खुबशे गजाली पळय आतां घडटात जाल्ल्यो। वारी अगेन्स्ट आसा, वारी जी आसा ती प्रत्येक म्युनिसिपालिटी काँग्रेसच्या हाताक वयतली म्हूण सगळ्यांक खबर आसा। जिल्हा पद केले, पार्टी लायन इलेक्शन केले, कितें जालें 3 वर्सां गव्हर्नमेंट तेमी जालेले उपरांत जेन्ना जिल्हा इलेक्शनाक गेले त्या सिमोर घेवन गेले तेन्ना 50 जिल्ल्यांतले 17 जिल्हा येयले तेंचे। जे भारताक टेक्नॉलॉजी फिल्डान जे कितें दिलां ते काँग्रेसीन राजीव गांधीच्या नेतृत्वान दिला। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।